येवन बसया. गुड इवनिंग. हो एक थोडो वेळ अर्दो घंटो तुमचे कडेन उलोवंक तुमगेर हर एकल्याच्या घरा येवंक मन आसा म्हणून तुमी समजतात येवंक जायना म्हणून. दिसपाचें एक काम आपल्या परजेची भेट करची, तांचे कडेन उलोवचें, तांचे कश्ट सूख सोदून घेवचें आनी सोंसून व्हरचें म्हळ्यार सांगता तांचे सांगता सफरींग विथ कंपॅशन म्हळ्यार टू सफर विथ लात्या भाशेचो टू शो कंपॅशन. तुमच्या सांगता कश्टोवचें वा संतोश पावचो कुटुंबाचो सांदो कशें दिसपाचें आनी एक काम शिकोवचें लोकांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र सभा कितें सत मानता सगळ्या संवसारार आदीन तावन आनी मुखार भावार्थांत घट करचें. घुसपड आसल्यार सारकें समजोवचें ही घुसपड आनी हें सत म्हणून आमच्या भावार्थाच्यो संगती. आनी तशेंच मुखार कितें पवित्र सभा खंयच्या दिशेन वेता, खंयच्या दिशेन आमी वचत जाय, कितें नवी नदर विजन पाप साहेब आमकां दिता, पवित्र सभेचे सक्कड बिस्प सांगाता येवन कितें दितात त्या विशयांत लोकांक समजोवचें. फाटल्या थोड्या दिसांनी आमी भारताचे सक्कड बिस्प बेंगळुरू सांत जुआंवच्या आस्पत्रेच्या हॉलांत सांगाता मेळिल्ल्या. पयलें एक दीस लातीन संप्रदायाचे आमी, रोमी संप्रदायाचे आमी, आनी उपरांत 7 दीस सक्कड हेर बिस्प म्हणजे उदेंतीचे, जशे आमचे बेलतंगडीचे पुत्तूरचे लोक आसात ते उदेंतीच्यो पवित्र सभा म्हणटात, तसल्यो 23 आसात. हांगासर आमच्यो आसच्यो 2 मात. इथिओपियांत एक आसा, इरित्रियांत आसा, इजिप्टांत आसा, मारानायट्सांत खंय लेबनानांत आसा, ग्रीकांत आसा, टर्कींत आसात. दुसरे संप्रदाय वापरतात. पूण एकच कातोलीक पवित्र सभा पाप साहेबाच्या अधीनांत आसात. थोडे कडेन काजारी याजाक आसात, कातोलिकच. इराकांत, इजिप्टांत कॉप्ट ते लग्न जातात याजाक. बिस्प जातल्यांक मात्र लग्न जायनातल्यान तावन विसतात. आनी तशें इतर कडेन आसात. रशियांत आसात, युक्रेन आसात आनी रोमेनियांत आसात. इस्टर्न युरोप, वेस्टर्न युरोप, मागीर अमेरिका. ताच्या सांगाता इतर पवित्र सभाय आसात. ऑर्थोडॉक्स आसात, हांगा ब्रह्मवारची आसात. एका काळार ब्रह्मवार आमचो एक वांटो आसलो. मागीर थोड्या कारणां निमती, चारित्रीक कारणां निमती वांटे जाले. आनी की कोंकणी क्रिस्तांव आसात, 2-3 जाण कोंकणी पाद्र्याप आसात, कोंकणीन मीस सांगतात. तांचो बिस्प हांगासर आसा बालिका आश्रमांत रोडार त्या मार्गार तांचें घर बांदलां. हांवें ताका 2 फावटी मेळ्ळां, तोय म्हाका मेळोवंक येता. प्रोटेस्टंट CSI आसात, चर्च ऑफ सावथ इंडिया हा तांचो बिस्प. आमी थंय मेळटा एकामेका मोगान आसा. थोड्या वर्सां आदीं, सुमार 60 वर्सां आदीं वाटिकनांत बिस्पांची सभा जावच्या पयलें एकामेका दुबाव दुस्मानकाय आसली. पूण आतां मस्त उणें जाल्या. आमी विशाल मनाचीं जाल्या. कातोलीक क्रिस्तांवां ती विशाल मनाचीं जाल्या. अशें पवित्र सभा एका वाटेन पळोवंक गेल्यार वांटे फांटे जाल्या. देवाच्या कारणा खातीर न्ही, मनशांच्या हांकारा खातीर आनी स्वार्था खातीर. तातूंय आमचो इल्लो वांटो आसा. आमी म्हणटा गांवांत ताळयो पेटोवंक एक हात आसल्यार पावना, 2 हातान ताळयो पेटी जाय म्हणून. मनशाचो स्वार्थ, गर्व, हांकार, पाताक एका उतरान सांगचें जाल्यार हेंय कारण. दोनी वाटेनचें मनीस कारण. मार्टीन लुथर, कॅल्विन, झ्विंगली, मेलंगटन हे मात्र व्हडले मांडे कारण म्हणून सांगूंक जायना. ल्हानशे आसलेय कारण आसात. झुजां जाल्यांत रगत वळयलां मनशांनी, कातोलिकांनी एकामेकाचें, प्रोटेस्टंटांचें, ऑर्थोडॉक्सांचें. तांच्यो वचून इगर्जो फुटयल्यात, नागयल्यात. इगर्जो फुटयल्या पूण देसवाट न्ही जाल्यार वस्तू हाडल्यात. क्रुसेडाच्या वेळार थोड्यो संगती झुजां जाल्यांत, घुसपड जाल्या. आमकां चरित्र सामा करूंक जायना.
फाटलें कितें जालां तांणी मालगाड्यांनी तशी चूक केल्या म्हणून आमी चूक करूंक जायना. पूण आमचे चॅलेंजीस आतांचे खंयचे? आतां आमचे पवित्र सभेचे चॅलेंजीस पंथावान खंयचे? हांगासर आतां आमकां कातोलीक ऑर्थोडॉक्स वा प्रोटेस्टंट म्हणले व्हडले चॅलेंजीस नात. एक दाखलो दिवचो जाल्यार आमी मोगान आसा म्हणच्याक बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया, आमच्या भारताची इंडियन बायबल सोसायटी वा बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया आमकां कातोलिकांक तांच्या सांगाता घेवन आमी तांणी सांगाता मेळोन कर्नाटकाचे आमी बिस्प सौदा आनी ते सांगाता मेळोन पोर आमी एक नवो सल्लो कन्नडांत सांगाता सा पेद्रूच्या सेमिनारीन बेंगलोरांत उक्तावण केलो. मागीर किर्तना आनी जाणवायसोनी मुण्यो वा प्रोवर्ब्स हे पुस्तक कन्नडांत नव्यान तर्जुमो करूंक, न्यू ट्रान्सलेशन. पूण असो कर्स आनी हाचे एक्सपर्ट्स बरे बायबल तज्ञ जाणते चडावत तांचे बरी हेब्रेव भास शिकल्ले, बरी ग्रीक भास शिकल्ले आनी हर एका शब्दांचो अर्थ आनी ताचे विंगड आमी इंग्लिशान नुआन्सस म्हणटा, नुआन्सस त्या कॉन्टेक्स्टार कितें समजतात ते शिकले बरे तज्ञ आसात तांचे. आनी अशे बायबल ट्रान्सलेट करूंक वरां घातल्यान दीस कितलीं वरां सांगाता बसोन तांणी काम करी जाय. आनी खर्च आसा तांणी कितें म्हळें, तुमी कांय खंत करिनाकात, तुमी खंयचे बूक मानतात की ते आमकांय जातात. हे दळ पर्यंत तशें नातलें. आमी हे पत्ता मूर बूक आमकां अधिकृत म्हणून बायबलांत म्हणटले जाल्यार तांणी 66 मात्र अधिकृत म्हणटले. एक वांटो बूक सुमार 7 बूक विंगड करून दवरले. ड्यूटरोकॅनॉनिकल सादारण सुजान्ना, तोबीत, माकाबेव असले थोडे बूक विंगड आसात करून दवरले. ते देवाच्या प्रेरणान बरयल्ले गी न्हय गी ते थोडे तांकां दुबाव आसले. पूण हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणी कितें म्हणटात, तुमकां खंयचें जाय कातोलिकांक तें आमकांय जाय, तुमकां कशें तें ट्रान्सलेशन करूंक जाय ताका आमी तयार. कर्स आमी 500 वांटो दिता, तुमी खाली 25 वांटो दिल्या पुरो. हें कोणाचें काम तशें जाल्यार? हें देवाचें काम. पवित्र आत्मो आमकां हाडटा. कर्साच्या बाबतींत तुमी खंत करिनाकात. तुमच्या पडतीन आमी 50% गलीचे आसले तरी पूण आमी 500 दिता, तुमी 25% दिल्या पुरो. तांचे कडेन एक रीत आसा. तांणी एक केदाळ हर एकल्यान इल्लेले बायबला खातीर, देवाच्या उतरा खातीर पयशे विंगड दवरचे आनी ते बायबल सोसायटी मार्फत बेंगलोर आमच्या कोडयाळ घरान चलोवचें एक प्रिंटींग प्रेस आसा. तुमी पळयशात जाल्यार निरंतर मिशनां चलतात बायबल प्रिंट जावच्याक. दीस आनी रात 3 शिफ्ट्स 500च्या वयर लोक काम करता आनी 90-95% बायबल प्रिंट करतात आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणी. तांच्या दुडवान तांणी करच्या त्यागा मार्फत देवाचें उतर दावोचें म्हणून परगट जायचें, कळाचें जेजू विशांत कळाचें म्हणून. आनी तशें आसतना मिसांवाची आशा आनी ताणें दिवची दिशा, डिरेक्शन गंभीरायेन आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणी घेतात. आतां त्या बायबल सोसायटीच्या अध्यक्षान एक स्त्री आनी और तिणें आमकां विवर्सून सांगलें. मागीर ते तज्ञ आसात कोऑर्डिनेशन करची एकली स्त्री. हातूंत स्त्रियांक आनी दादल्यांक समान आनी थोडे पटीन सडीत जबाबदारी दिवन हीं कामां करते आसात. ताच्या सांगाता आमी मेळ्ळ्या आनी आमकां हातूंत लाभ आसा. देखून हांवें हे आतां ह्या आमच्या क्रिस्तांव पंगडा मदें आदीं 15व्या, 16व्या, 17व्या, 18व्या शतमानांत आसले तसले चॅलेंजीस आतां नात, उणें जाल्यात. थोडे कडेन आसात जावंक पुरो. पूण आमच्या भारतांत इल्लेशे उणें जाल्यात. शीप स्टिलींग म्हणटात, एकल्यान सोरचे. तुमी कातोलीक जायनाकात, तुमी ती कातोलीक बरी न्ही, मूर्ती पुजा करतात, मरयेक मान दितात, तें पळय बरें न्ही. देखून तुमी आमच्या पंगडाक येया म्हणून आमच्याच कातोलिकांतले आदीं आसले ओण नवरचे आसात. सोर नवरचे म्हणटात, आत्मे सोरचे वा शीप स्टिलींग, बोकऱ्यां सोरचे. पूण ते तसले थोडे चडावत आमचे. पूण दुसरेय आसात. आनी एक चॅलेंजीस आमच्या कोडयाळान कालेंगी म्हळ्यार
आमचेच कातोलीक लोकांक फोटोवन सर्पाची पुजा करूंक आपोवन व्हरतात. ते म्हणटात तुमकां नागदोश आसा, तुमकां दिवडाचो दोश आसा, वा तुमकां आनी खंयच्याचो दोश आसा, तुमच्या जाग्यार तगडां पुरून दवरल्यांत, या काल्यां आसा, तें आसा, हें आसा म्हणून लोकांच्या मतींत भें घालन तांणी कुस्टोवच्याक आसच्या कुटुंबांक घुस्पाडावन वाटो खंयच्यो वाटो भोवस बारीस एक विपर्यास बरीत म्हणयेत. तुमी पयलें 7 मिसां दिया, थंय वचून 7 मिसां दिया, हांगा 14 दिया, हांगा 21 दिया अशें म्हणून सांगचें. आनी ताच्या उपरांत तांचें इल्लें कोशेड तांबयल्या उपरांत तांकां खंयी देवळाक आपोवन व्हरचें पुजा करूंक, दोशा काडूंक. एकल्यान म्हाका सांगलें गवळी बटे गेल्या धड्यांत, तेणें हांगा लागीं पेंटेन न्ही पूण पेंटेचे आसात, तेणें हांव नांवां सांगना, थोड्याचीं नांवां हांवें कळीत आसात. ताणें सांगलें म्हाका, फादर म्हाका काराचें बडें, म्हज्या दिसपडटो ग्रास म्हाका सांगता थंय आपोवन व्हर म्हणून. म्हाका बडें हांवें वचना जाल्यार म्हाका बडें ना, देखून हांव बाड्या खातीर व्हरता. पूण विचारचें आमच्यानीच फादर म्हणून, आमच्यानीच. तो बेजाराय विचारतलो. आमी देवाक सोडून देवाच्या विरोध्याक पुजा करची म्हळ्यार देवा बापाक विधेय जातेल्या मनशाक, सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनी जो देव आनी मनीस दोनीय जावन आसुल्ल्या ताका विधेय जावच्या बदलाक अविधेयाक, अनुपकार्याक, फोडकिऱ्याक आराधन करचें म्हळ्यार लोकांक एक्यूज अपराधी म्हूण काडटल्याक आराधन करचें जाल्यार ही आमच्या हातांचें चॅलेंज. कळोवंकूच कळना. घुस्पडे वयर मागीर कुटुंबां बेसां जाताना, पिठो जाताना आमकां ताचो परिणाम कळटा. हें एक चॅलेंज आसा. आनी एक चॅलेंज आमी पळयता धर्मा मदें. आनी एक चॅलेंज एका तराची भिन्नाभिप्राय, मायपास उणें जाला, दुबाव चडला, एकामेका थंय विश्वास आसचो उणें जाला, बरें उलोवच्या बदलाक पाड उलयतात. आनी अशें घुस्पड आनीक ही कारण आसा. कोण कारण? आमीच तिनसगी. पूण पयलें तें सक्कड आमी एका गांवचे अशें म्हणून आमी म्हणटले. पूण आतां हें आमी आनी ते म्हणलें चिंता पायलां. आमी आनी ते खंयच्या वेळार आमी ते आनी आमी म्हणून वांटे केले त्या दीस आमी आमच्या पांया मुळांतली माती कोंडोवन उडयल्ल्या बरी आनी आमी फोंडाक पडल्ल्या बरी. आमी पवित्र सभे भितर आमी म्हणलो हो मनोभाव. पवित्र सभा म्हणलें आमी क्रिस्ताची कूड, म्हणलें आमी देवाचो लोक, म्हणलें आमी जेजू क्रिस्ताचें शेत, या आमी ताचें बांदाप, आमी क्रिस्ताची कूड, आमी ताची पतीण, आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कितलीं बरीं उतरां आसात पवित्र पुस्तकांत, बायबलांत. पूण तें सक्कड विसरून आमचें ऊंच लेंगान मान गौरव सोडून आमी पडची स्थिती ह्या दिसांनी दिसता. वस्तू संगतीन कॉम्प्रोमायज करते आसा आमच्या बावडताच्या विरोध. कॉम्प्रोमायज आनी हें कॉम्प्रोमायज एका तराचें कशेंय जाता. पूण आमचें काम जालें, बरें जालें, गूण जालें, कोणीय जावं दी, कितेंय जावं दी, असलें चिंताप आमच्या समाजांत वाडते आसा. देखून पळया तुमी, खंय गूण करता म्हणटात थंय धांवतात. थंय रितीर आसा गूण करतात, हांगा रितीर आसा गूण करतात. ह्या दिसांनी ताका प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणटा. तुमी आयकलां घेना? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हळ्यार कुरीस नाका. जेजू क्रिस्ताचें मरण, कुरीस, रगत वारोवचें, साक्रिफीस ताचे विशयान चड उलयना. बोगसाणें जाय, कुमसार जावंक नाका, पदकां उसारूंक नाकात, अप्सुलूस जावंक जाय, एकच फावटी ग्रेस्त जावंक जाय. दुर्बळकाय ती आयली जाल्यार स्विकार करूंक कश्ट. पिडाशिडा नाका, पिडाशिडा आयल्यार स्विकार करूंक कश्ट. सलवणी नाका. तशें म्हळ्यार आमी सलवणेकच तयार करी जाय म्हणून न्ही, पूण आयली जाल्यार, गूण जायना जाल्यार पुराय आमी येदोळ आसलो बाबाट सोण सोडसोगी. अजापान जायनातल्यार विचारचें सोम्या कडेन. ताजें टायम टेबल दुसरेंच आसता आमचे खातीर. आनी तशें आसतना ह्या संगती विशयांत गमान हाडूंक आनी असल्या ह्या परिस्थितींत आमची पवित्र सभा मंगळूरची कितें करता.
खंयच्या कुशीन वचो जायी तें तुमचे कडेन हें हांवें कॉन्टेक्स्ट सांगलें. कॉन्टेक्स्ट आतांची परिस्थिती, आमची आतांची रीत. पूण आमच्या भुरग्यांक, मुखल्या जनांगाक आमी कितें सोडून वेतले हांव मस्तवटी म्हाका आयकोंक मेळटा. आवय बापाय एटेंडन्स घालतात म्हणून दोतोन एक आपोवन हाडटात, मिसाक आपोवन हाडनात भुरग्यांक म्हणून. मिसाकेच्या वेळार हॉटलाक ब्रेकफास्टाक आपोवन व्हरतात. मस्त कडेन एटेंडन्स नासल्या कडेन आमी क्रिस्तांव ना. म्हळ्यार एटेंडन्सा खातीर इगर्जेक येवचें म्हणलें रीत आसा. हे विगार सांगतात भुरगीं येनात, मेळनात. आवय बापाय थोडे बडें तुमकां कितें, आमकां आयतार आसूं एक, आमकांय आसूं एकच आयतार हप्त्यान, आनी तो एक दीस मास फ्री दीस आसतो, हेरा दीस फ्री ना. पूण देवाच्या आराधनाक 1 घंटो या दोतोन एक घंटो, 1 या 2 घंटे आमी दिवचे. ते भुरग्यां आपणार. पूण मिसाचो हो कायदो करून घाला देवान. पूण नीज जावन तो विशय वसो दीस, दिएस डॉमिनी, सोमी असो दीस, विशय वसो दीस. हे ह्या म्हजे सर्शींचो मेस तुमी कस्तेतल्यानो आनी वाजान वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून. ही गरजेक येवचें आमी विशेव घेवंक, जडाय घेवंक न्ही, पुरासाण घेवंक न्ही, समाधान घेवंक. हो जें कांतवणेचें पथकाचें अन्न आयिल्लें हांगासर सोडूंक आनी सुशेगाद सुडाळ्यान वसोंक. देखून ही गरजेक येवचें खंडीत जावन विरार जावंक न्ही. मत आमच्या काळजांत एका तराचो संतोश समाधान निश येवंक, बरोवन येवंक. देखून आमी हे दोळ पर्यंत विश्वासी आसची. आमच्या फुडल्या जनांगाक कितें दिवन वेतले हांव, सोडून वेतले हांव, खंयच्या दिशेन तांकां आमी व्हरी जायी. तुमी कळीत आसा ह्या पेंटेसालांत कितें जाता घेवन किल्लेशे लोक पुसू उलोवचे थोड्यो संगती आसात मादकां विशय सडल्यांत आमच्या कोडयाळांत. सेक्स ट्राफीक इज गलोर. इतलीशीं भुरगीं इस्कालाचीं, हायस्कुलाचीं, PUCचीं, डिग्रीचीं शिरकल्लीं आसात. पुलिसां कडेन विचारल्यार कळटा. आनी म्हाकाच एक दीस एकल्यान येवन सांगलें आसा 36 कडेन ताणें रेड केलें म्हणून. 36 कडेन 36 हे 2 संगती सांगता, ड्रग्स अँड सेक्स. आनी कोण शिरकतात, कोण आसात, शिकचीं भुरगीं. आनी तशें आसतना खंयी कश्टांनी पयशे दिवन त्याग करून भुरग्यांक शिकोवंक पेंटेसाला धाडटात आनी भुरगीं खंयसर पावतात आवय बापायक कळीत आसना. ते आमच्या गांवांत आसून आनी बेंगळुरू आनी खंय गांवांक गेल्यार आनी कशें. पुलिसां कडेन एक दीस पुलीस कमिशनरूच येवन म्हाका सांगता, दुसरें कोणी न्ही, अशीची गजाल आसा म्हणून. तुमकां कळीत आसा न्ही खंय सकड विकतात, कित्याक धरनात, तें तांचो सिक्रेट, हे तांची व्याप्त. हांवें तांकां सवाल करूंक ना. पूण थोड्यांक मात धरतात, थोड्यांक सोडतात, थोड्या धरले आनी कितें जातात. पूण ही आमची ह्या दिसांची परिस्थिती. सामाजीक तरान, धार्मीक तरान आमच्या गांवांत असली सकड घुसपड आसतना आमच्या फुडल्या जनांगाक आमी कितें सोडून वेतले हांव, त्या विशयांत आमी चिंते जायी. आमची भुरगीं आनी तांचे मुखले जनांग आनी पिळगी न्ही जावन शाबीत सोबीत एकवटलेलीं आसा जायी. हें सकड नेगेटीव पिक्चर आमी क्रिएट केल्लें न्ही, पूण आमकां ह्या कोदळ उदकांत ते नितळ करूंक सोमयान एक काम दिलां. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडिल्ल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. देखून तुमी सर्पा बरी चतूर जाया आनी पारव्या बरी सादे बळेय जाया. हे दोनूय काम आसात. वागटां सुणें वागाट आनी शेळी, सोरोप आनी पारवो, हे सकड सिंबल्स, संकेत, जिवे संकेत. देखून आमी संवसाराक दुरसोन कांय फायदो ना. असल्या आवरांत ह्या कोदळ उदकांत चलतना तें नितळ करूंक कशें घालचें, कशें पिळचें, कशें सुकोवचें. पवित्र आत्म्या कडेन म्हणटा हांव, बागय सकड घट जाल्लें
शेकय सकड सुकुल्लें वाटेक परती आड गेल्लें म्हणून सुबीत उतरां आसात आत्तां आमी म्हणल्या कांतारान पवित्र आत्म्याची एक मजत पोरबिस्पांच्या त्या मंडळींत ताणें म्हळें आमचें प्रथम काम मागणें करचें आमी माग जायी कळनासतना मागा धैर्य सुकयनासतना मागा देखून बिस्पान म्हळ्यार आमी तें कॅपिटल अक्षरांनी घालया परच्या संदेशान तुमी पळयला जाल्यार 7 तारखेर दिला कॅपिटल अक्षरान घालया दुसरें खंयचेय कॅपिटल अक्षरान घालना प्रेयर इज अ प्रायमरी वेपन प्रेयर एंड फास्टींग मार्चाची 22 तारीख मागण्याक शुक्रार आनी प्राजिताक आमी दवरया फस्ट सादान आमच्या समाजेक बरें पड हाडूंक मागणें देवा कडेन आमी मागचें सोडून वचो तुमी जाणात माणिपुरांत कितें जाता पोर लखनौंत कितें जालें तुमी जाणात त्या बिसायबाचें तोंड खबर येताना जाल्लें पळयचें तो गडलोच ताच्या एका याजकाक निरापराधी पैंगी ताणें ताचें पास्ट्रल सेंटर गवळी केंद्र भाड्याक दिल्लें कोणी क्रिस्तांव प्रोटेस्टंट तो एक मेळ चलयताले कोणें एकल्यान थंय आक्रमण केलें पुलीस स्टेशना व्हेलें पाद्रापाय अरेस्ट केलो पाद्रापाय अरेस्ट करीजस म्हणून तांणी वत्ताड घालें अरेस्ट केलो आतां भितर आसा मेळ्ळ्या गिना गुत्तना बेल मध्य प्रदेशान जाता छत्तीसगडान जाता आनी हेर साबार कडेन जाता क्रिस्तांव एक फ्रेजायल कम्युनिटी फ्रेजायल सादारण तरणी अंकरी वयर येतना ती फ्रेजायल म्हणटात खाली एकदम नाजूक व्हेरी सॉफ्ट एंड टेंडर आमचे फ्रेजिलिटी वा एकदम एक संको म्हणून मात्र न्ही आमी जबरदस्तेन वायलन्स वा हिंसा करूंक सांगाता कमर बांदचें उणें हिंसा करूंकची नजो म्हणून सोमयान सांगल्या पूण खंयची वाट तरी जायी आनी आमच्या भुरग्यांनी आमच्या सांगाता आसूंक आमी कितें करीत आमची भुरगीं आमच्या सांगाता मेळना जाल्यार तरणाटी आमच्या सांगाता मेळना जाल्यार आमी वी आर फायटींग ए लुजींग बॅटल पूण आमच्या तरण्याच्या नांगाक आमी समजयचें आमी केवल मागणें केल्यार पावना आमी केवल वांजेल वाचल्यार पावना तांचे वरना वाचूंक लायचें आनी एक वाट ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाड्यांत देवाचें घर बांदचें वाड्यांत ताची क्रिस्ताचें कूड आसा म्हण दाखोवचें देवाच्या उतरा बोवारी वस्तू कडेन वाड्यांत आमच्या हांवें काल समजल्ल्या प्रमाणें गवळीक परिशदेंत आनी उपरांत हांगा 46 वाडे आसात लागीं 2000 कुटुंबां आसात 46 वा 46 वाडे आसात तो 1-2 वाड्यांनी समान जायनात पूण आयकलें वाड्या जमती वा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय पूण हेरे कडेन जातात पूण एटेंडन्स मागूत ना कितलें पर्संटेज गी म्हणून पूण तें एटेंडन्स वाडचें बरें तें तरबेतेचें तळ आमी करूं जाय तरबेतेचें तळ हांगा इगर्जेंत शिकयली दोतोन थोडे फावटी पावना मस्तवटी पावना तुमी इसारा भुरग्यांक एक बरें सवाल गुंडाळ्याचें सवाल म्हाका एक मोरयेच्या ह्या संगती विशांत चिंत्या खंयच्या एका फेस्ता विशांत या येवकारिस्ता विशांत ह्या सत्मंतांत आसल्या खंयच्या एका शब्दा विशांत या एका उतरा विशांत विवासून सांगा म्हळ्यार आमकां खंडीत कळीत ना आमच्या भुरग्यांक कळीत ना बायपाट सांगतात बायपाट सक्रामेंत 7 पवित्र आत्म्याची देणी 7 फळां 12 विशेश देणी 8-9 ओके पूण नंबर सांगतात पूण ते 5 मिनटां म्हाका समजोवन सांग कोण एकलो मनीस तुजे कडेन विचारता जाल्यार असो अर्थ कितें ह्या गुर्ताचो अर्थ कितें कित्याक तुमी अशें कित्याक हें अशें करतात कित्याक तुमी अशें आचरण करतात आमच्या कडेन आमी प्रयत्न केल्ले ना समजून काडूंक भंडार आसा जयपुरतें जे पवित्र सभेची दोतोन आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च कितलीं वर्सां काम करून तयार केला आमच्या थोड्या बिस्पांनी आनी देव सभा दोतोन शिकोवच्या शास्त्र्यांनी पूण आमी तो पळोवंक ना वाचूंक ना 92 पब्लीश जाला 92 तांचेर हुंदून आमी दोतोनीचे बूक करचे पूण आमी वडांनी ते पळयनाच जाल्यार ते आमकां हेरांक सांगूंक कश्ट हेर खंयच्या रितीन आमी तांकां आमचो भावार्थ दिवयेत हांवें सांगलें ह्यो 2-3 वाटो आसात एक घरांत मागणें करचें capital letters means very prominent. I say with the top voice, with the top of my voice,
that prayer is the most important thing in our life. We trust in God. We are a believing community, a community of faith, hope and charity. आमी बावडताचो, बरवशाचो आनी मोगाचो समुदाय. आनी तिनी संगती आमी मागण्या मारिफात समजून घेता आनी आमी तें कार्यगत करता. हें भोव गरजेचें. ताच्या सांगाता देवाचें उतर, देवाचें उतर. आनी आमच्या आनी एक आयच्या वांजेलांत जेजून सांगलां, जें देवाच्या उतरान ताणें सैतानाक धांवडयलें. देवाच्या उतराच्या बळान खंयसर देवाचें उतर वाचतात की देवसार पळापळ घेता. आज पयलो आयतार, आज ह्या फाल्यांचो वा आज ताजें मीस. सैतानान जेजूक नाडचें ताच्या विशयांत हांव प्रसंगाचेर उल्लेख करतां. पूण जेजून ताका धांवडयल्ली रीत बायबलांतल्या द्वितीनियम वा ड्युटरॉनॉमी पुस्तकांतलीं उतरां वापर 8व्या अध्यायांतलीं आनी 6व्या अध्यायांत. ह्या दिसांनी आमी बायबलोतान सुरू केलां. म्हाका देवाचें पुस्तक वाचता हांव आनी तशें आसतना देवाचें उतर वाचतना मस्त बरें जाल्लें आसा. एक घडीत जाल्यार सांगता मोटव्यान हो तो आमी एक खंतार म्हणटा, वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. जोझफ स्क्रिवन. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. कितलें बरें कंतार. पूण कशें बरयलें ताणें. हो मनीस देदेस्परार जाल्लो, जीवघात करूंक म्हूण गेल्लो. कित्याक म्हळ्यार काजार जावं पूण दीस दवरल्या आदल्या दिसाची पतीण सरली. मागीर सवार तेम जाल्या उपरांत दुसरें एक सैरीक जाली, दुसरें काजार जावं म्हण तयार जाता आनी ती सरली. हो कांगाल जालो. ताच्या उपरांत ताणें निर्धार केलो आनी खंयचेय नाका म्हणून, म्हाका कांय जिवंक नाका म्हणून. जीवघात करता म्हणटना खंय एका देव मंदिरान भितर रिगता आनी तो वळ ताच्या काळजांत ताणें उमाळून येता. हें गीत उमाळून आयिल्लें बरयलें ताणें ताच्या आवयक धाडलें. आनी ताच्या उपरांत ताका ताणें बायबल त्या एका पंगडाक बायबल अध्ययन करच्या, मागणी करच्या पंगडांत देवाचें उतर आयकून ताच्या भितर असल्या सिंतिमेंतांक, बोगणांक रूप दिवन आज संवसारभर तें कंतार म्हणटात. देवाचें उतर आमकां गूण करता, देवाचें उतर आमकां बळवंत करता. देवाच्या उतरां मुखांतर कोट्या सक्तींक आमी धांवडावंक शकता. आमचे कडेन आसा तिसरी एक सकत सक्रामेंताची. 7 सक्रामेंत दिल्यात. सक्रामेंत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसतना कितें ताणें केलें की त्याच रितीन आतांय मेळच्या खातीर पवित्र सभेक ताणें घडण दिल्लें हे गुर्तू, परिणामकारी गुर्त. 2000 वर्सां आदीं कितें घडलें तें तो आमकां आतांय दिवच्याक ताणेंच घडिल्ल्या गुर्ता मारिफात ताणें केलां. निमाण्या जेवणार उंडो मोडलो तें आमी आतां मिसा वेळार करता. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें आनी आपोस्तलांक सांगलें वसा तुमी तांकां पिडेस्तांक गूण करा. देवसार धांवडयले आपोस्तलांक म्हळें देवसार धांवडया, मेल्ल्यांक जीव करा. आनी आजून पर्यंत हें घडटा. मस्त जाण मेल्ले, जीव जाल्ले नान जावंक पुरो, पूण थोडे आसात. सांत आंतोनीन एकल्या उठयल्लो, सांत डॉमिनिकान एकल्या उठयल्लो. त्या गरजे प्रमाणे थोड्यांक उठयल्ले आसा साक्ष दिवंक ह्या इतर खंयच्याय कामाक. अशें म्हणटना जी सकत सोम्या कडेन आसली ती आतां ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताणें दिल्या. म्हज्या किवर्ती कामां तुमी करतल्यात म्हणून, म्हज्या किवर्ती कामां. देखून ती सकत पातयेतल्यांक सतमंतल्यांक मात्र ही मेळटा ही सकत. देखून सक्रामेंताचें बोळ, पिडेस्तांची माखणी भोव बळा अदीक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. पिडेस्ताची माखणी दिल्ली मनशां बरीं जाल्लीं, वांजेल रजार केल्लीं मनशां बरीं जाल्लीं. आनी कुमसारा उपरांत पिसांतूर जाल्लीं मनशां बरीं जालीं. दोळ्यांनी पळयल्लीं आसात, दाखले नांवां समेत गोत्तात म्हाका. तशें म्हणटाना ह्या सक्रामेंता मारिफात जें कितें जेजूच्या काळार जालें तें आतांय घडटा. देखून मोगाच्या म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या 3 साधनां मारिफात आनी ताच्या सांगात हो समुदाय सांगात आसा जाय आमी, जावं इगर्जेंत, जावं वाड्यांत, जावं शेजारा. आमचो एक कोट एक बळादीक हातेर सोम्याची कूड ही
देखून हांगासर आमचो एकवट आराधनांत आमी दाखोवचो कित्याक म्हळ्यार आमी आराधन करची सभा देवाक केदाळ आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हणून आराधन करता सर्गार आमी तितलेंच करतले हांव पवित्र 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 दळबरांचो सुरेश परतो म्हणून आंज बडवे गायतात सर्गार आमी तें हांगा सुरू केलां मिसा वेळार पूण सर्गार आसा तें आमी तेंच करतलें हांव 12 आपोस्तल आनी हेर मालगडे ताजे मुखार साश्टांग पडटात ताका नमस्कार करतात आराधन करतात साश्टांक आराधन करची सभा आमी तेजे सुरविली रूस मीठ पळोवचें म्हणटा हांव कितेंय म्हणटा हांव तें हांगासर येवकारिस्तान देखून येवकारिस्तांत सांगात येवंक आमी प्रेरण दिसय हाडिचय आमी येचय हेरांक हाडिचय देखून इतलें सांगून आतां 5 वरार मीस आसा 10 मिनटां पयलें नोवेन आसा तें तुमचे शिकोवणेक हांव म्हज्या शिकोवणेक हांगासर गड घालतां 1 मिनट या 2 मिनटां हांवें आमच्या DSCचें योजन कितें म्हूण सांगूं ना गवळीक योजन आसा 21 कमिशन आसात ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात घरांबांचें योजन केलां हे दोळ सुमारशीं घरां जाल्यांत 500 घरांचें योजन ह्या वर्सा भितर कंप्लीट करीचें म्हूण आसा मागीर 4.5 रिपेरी करूंक DSCच्या पडतीन आनी दानीच्या कुमकेन आमी तें करता पूण थंय रावयना मुंदरशीत हांव आमच्या करेजमाची उरोवणी आतां करेजमाची उरोवणी ताका घालून अशीं थोडी योजना आसात आनी फुडलीं थोडी योजना आमी करता पूण मुखार कितें आमचेर कंटक आयिल्ल्या वेळार कश्ट येतना आमी कितें करचें तें आमी समजोवंक कोणाय कडेन कांय सुचना आसात जाल्यार कशेय वाटो आसा जाल्यार ब्रायट आयडियाज तुमी सांगेत No suggestions, no questions. Okay, Karya. Okay. Thank you.